देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवाक दिन वाचुया. देवान आमकां आयज आनी एक दीस दिला. हे दिसाचो बरो फायदो काडूंक बरें जिवीत आमी सारूंक आयचे मिसान आदार मागुया. हे दीस आमी भेटता फादर रोमान अन्सेल्स गोन्साल्वीस तांच्या आत्म्या पासत करीत पुणे तांचे पासर मागुया. तांचे पासर मागता आसतना आयज कोण आपलो वाडदीस मनयता, मे बी काजाराव दीस मनयता, मागुया तांचे पासर पोकरून दुयेंती पासर मागचे. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन मांडून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां सांगता तुमचे प्रामाणीकपण, भाग्यवानपण फरिजेव आनी धर्मशास्त्री तांचे परस व्हडल्यानूय बऱ्यानूय स्वर्गीय राज्यांत तुमी पावचे. फरिजेव आनी धर्मशास्त्री तांचे प्रामाणीकपण, भाग्यवानपण शो दुसऱ्यांक दाखोवपाचें व्हडपण. ते फारिजेव धर्मशास्त्री म्हूण व्हडपणान भावताले आनी व्हडविकेन जिवंक तांकां बरें दिसतालें. धर्मा वाटेन अदीक लोकांचो मान ते सोदताले. तर जेजू आमकां सांगता तांचे भाशेन तुमी जायनाकात, व्हडपण सोदिनाकात, लोकां मदें व्हडलें म्हूण भोंवनाकात, ल्हानकायेन चलात, देवा मुखार बरें जिवीत सदांच जिवंक वावरात. हें आमी समजूंक, हे भशेन आमी चलूंक आयचे मिसान आदार मागुया. मागणें आमच्या देवाक मानूंक पातके म्हूण ओडकुया आनी सगळे आमचे गुन्यांवाचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसण मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोपविला देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसात देवसनाक वार मरे सगळे देवतां भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद विधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक सस्तनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या सर्वेस्परा आमच्या दयाला बाबा, तुजे पवित्र सभेक सदां काळ तुजे काकुतेन सांबाळ. मनीस इतलो सोक की तुजे विणेन तो पडटा, देखून तूंच आमकां वायट विघ्नांतले निवार. तरुणाचे वाटेन चोरूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनच्या ससना. आमेन. बसून देवाची उतर आयकुया. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे समूर्तीक कान दियात. दुवात तुमकां
नितोल जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात. नियानीत राखूंक वावरात. कश्टतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. हे आत उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल, तरी बर्फा वरी धवी फूल जातलीं तीं. जरी तीं तांबडें बिरोण कशीं, तरी कापसा वरी जातलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्साद तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतोरे. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो याज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो कोरार तुज्या वोंटांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. वसलीं तुजीं कोत्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माते बापार म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकां आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजीयो बसल्या म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांचे कोत्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात पूण ते आपुणूच करिनात. जोड आनी टोलून नजो तसलीं वचीं ते बांदतात, हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायिल्लें ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो कोत्तात देखून मंत्रा पोतराचीं पदरां रून रून करीत आसात. आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंड्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची रूच आनी आस. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक तुमी आशेव नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच, तुमी सगलीं भाव भयणां. संवसारान कोणाकूच तुमचो बापूय म्हणूं नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो
आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो कोत्ता ताका देव उंच काडटलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. अखंडी तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, कोरेज एक कार्ड ब्रेक घेवपाचो न्हू हें तुमी खूब फावटी आयकलां. जायते जाणां आमी समजता कोरेज म्हणटा तो एक ब्रेक घेवप. आमी अशीं आख्खें वर्सभर जायत्यो वस्तू करी, कोरेजमान आतां तरी वस्तू आमी करच्यो न्हू. मांस खावचें न्हू, सोरो पिवचें न्हू, पिक्चरां पळोवचें न्हू, हो खेळ खेळचो न्हू, हें करचें न्हू, तें करचें न्हू. आनी समजता आमी ह्यो वस्तू जो कोण करता आनी कोरेज काबार जाता म्हणसर एक बरें कुमसार करता, बरो क्रिस्तांव सुदारता काय आमी जिवीत आमचें तशें आहा. फकत आमी हें ना तें आमी करिना, पूण परतून सुबेज आमी कोरेज काबार जातूच करता. ह्या पासत आयचें शुभ वर्तमान जेजू आमकां सांगता. कोरेजमाचो फायदो काडात आनी जिवीत बदलूंक वावरात. ब्रेक घेनाकात, बदला. आनी तो आपणाक आयकतल्यांक फारिज्यो धर्मशास्त्री तांची खबर सांगता. फारिज्यो धर्मशास्त्री ताका धर्म म्हणटा पळय तो एक शो. आपूण धर्मीक मनीस म्हूण लोकांक दाखोवपाचें. लोकांक दाखोवंक आपलीं आंगवस्त्रां लांब लांब कोरी, लांब लांब गोंडे सोकला घालताले आनी जितले भाग्यवंत म्हूण दाखोवंक सोदता तितले गोंडे व्हडले लांब करताले. तशेंच धर्माचो व्हडलो कायदो आयक इज्रायला धनी देव एकलोच देव, ताचो मोग कोर काळजान मोनान सगळें सोगतें. ते पॅकेटां कशीं करीत चामड्याची तकलेक मारताले, आतीक मारताले म्हूण तो दाखोवन दिवंक आमी भाग्यवंत मनीस धर्माचो कायदो बराबर घेवन भोंवता. आनी जितले भाग्यवंत म्हूण दाखोवंक सोदतात तितलीं तांची मंत्र पदरां व्हडलीं व्हडलीं जायत वेता. पूण धर्म पॉजिटीव न्हू, कितें बरें करपाचो धर्म न्हू तेंचो. नॅगेटीव जाय, वायट करना, हें करना, तें करना, तें करना. पूण चडशे धर्मीक कायदे मोगान पाळिनासलेले. जेजू सांगता तुमी तांचे भाशेन जायनाकात. तुमी कितेंय करतात पळय तें देवाक दाखोवन करा. जिवीत तुमचें देवा मुखार अदीक भाग्यवंत करात, अदीक भाग्यवंतपणान वाडोवंक वावरात. आनी जिवीत पॉजिटीव जावन दी, कितेंय करप. आमी जायते फावटी चिंतता एक बरो क्रिस्तांव, कित्याक धर्मीक वस्तू मिसा घेता, तेस करता, हें करता, तें करता, तें करता, रोजार करता. रोजार जायते केले खूब लोक समजता आपूण एक बरो भाग्यवंत मनीस म्हणून. पूण जिवीत कितें? आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक कितें बरें करूंक फुडें सरना आमी. वायट करना जायत, पूण बरें कितें करता काय? फारिजांचो धर्म ते घोडेक वायट करना जायत, पूण जबर बरें न्हय, पूण फकत धर्माचे कायदे बरे भाशेन पाळले, शो केलो, लोकांक बरें मनीस म्हूण दाखयले. जेजू तांचे भाशेन तुमी जायनाकात. आमचे भाशेन दुसऱ्यांक सांगता काय जेजू हांचे भाशेन जायनाकात. कित्याक हांकांय धर्म फकत भायली वस्त. रिश्तानो कोरेजमान नॉर्दन मारिया जिविताचेर आनी देवान म्हाका क्रिस्तांव केला. क्रिस्तांव, आय एम क्रायस्ट. जेजू भाशेन जिवीत कशें जियेलां, बरें करून जियेलां. जिवितान दुसऱ्यांक बरी देख आमी दिल्या, बरें करूंक पावलां. फकत वायट करनासतना रावलां. तर आयज हे मिसान करीत पूण एका केल्यार शाणेपण मागुया. म्हणजे क्रिस्ती जिवीत कितें बरें करपाचें, वायट पयसावपाचें आनी अदीक देवाच्या मोगान वाडपाचें जावं दी म्हूण शाणेपणान आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं आयचे मिसान मागुया. बसूनच भेटून एक गीत गावया. गायन गावया ना आमचे लागीं C25 पान 39, C25 पेज 39.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान ताणे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोगीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन दयाल बाबा, हे बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारी खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास्कांचे परबे सुमयाक सुर्गीची देणी घेवंक आमकां तूं पावय. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेरूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काड जावं पारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वागता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोतवेदारान सस्नेचे देवा, सुरकऱ्यान सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या स्मिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फाव कोत्ताय तूं आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वणावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निल्लो बी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बोडान सत्तेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरानात असलेल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून येरून तरी दिनमाशी काळजां आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची खूब आदारागात. आपलेच खोशेन कश मारून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर म्हजी. तेच पर्यंत जेवण जातोच तुवें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत. पात कशें बॉक्सान मेलच्याक तुमचे बसात समेस मनशां बसत ते रावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भारताचा घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेरूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीचो काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेरूचे कोणा रागो शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो परवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती बागेवन चुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दिता बागेवन चुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू तांय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत ताका दिनवासताना आमच्या क्रिस्तांवपणा पासतूय ताका दिनवासुया. उतरांनी भोव करून जिवितान बरें क्रिस्तांव कशें सदां जिवंक आनी आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक शाणेपणान आमकां बरो म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे गेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां दांडेन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सवस्ताय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो शेणें अवतरेकता तर आमकां उदारका कुतीन सर पातकांतली सुटोय सुरागांतली तूं आमकां सगल्यांक बटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंची धोरोम दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वाडताचे दिश्ट काल जे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिया शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत आमचें प्रामाणीकपण भाग्यवंतपण वायट पयसावपाचें सदां दुसऱ्यांक बरें करपाचें जावंक हो जेजू आमचे ताय मागता. इतलें वयची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी. ह्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका बोला. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार D20 पान 58 D20 पेज 58. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो Sodos alo bocra ideo Urdut
Hechizaro esarear puro Daruska ilmiru vechagotno Jesus Tuja povitava sarke Modu Songit tvoj zorus nadavče Orbe Ci durul monan na hubzoce Jesus patkage glosu borvaso ulo martagi glosu korvaro tuka sotangi glos muntu प्रार्थना कॉन्वरा बापा तुझे जेवणान तुवें आमकां दादूशी केलें ताजे वरवीं आमकां निरंतरीन तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जावचें कर हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं सरपोद बेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन वचात बरें क्रिस्ती मनशांक कशें दुसऱ्यांक सदांच बरें करीत रावात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाचें गायन गावया दयाळ देवा I4 पान 117 I4 पेज 117